इमाऊस तावन आयलेले शिसांनी वाटेर घोडलोले कबोद दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणे जेजू वळखलो ते सांगले। अशें उलयता आसतना जेजू तांच्या मोदेकाक उबो जालो। ताणें ताका म्हणलें, शांती तुमकां। घाबरून आनी भिवून आपूण पळयता तें भूत म्हूण ती समजली। पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमचे मोदी उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात तर हांवच तो। सासपून पळयल्यार म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना। अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय ताका दाखयले। कुशालकायेन नादीर ती तोरूय दुबावताली आनी तोताकली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावूंक आसा? आनी ताणें ताका भाजलेल्यो मासल्यो कुडको दिलो। तो ताणें तांच्या उजीर खालो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमच्या सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच। मोजेसाच्या समूद प्रवादी आनी स्तोत्रां म्हजे विशीं जें बरयलां आसलें तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें। मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोट उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतावन सुरू करूंक ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय। तुमी हाचे गवाय।